शेनवारा दनपारा कुडका चर्चीत सायबिणीची मुर्ते सयत आणि एक मूर्ती चोरपाचो यत्न जालो। सिमेंटाच्या एका साकात दोनूय मूर्ती घालून दोन चलयां चर्चींतल्यान भायर सरली, पूण एके सादूर बायलेक लागून तांचो प्लान फसलो। कि था उसका हाथ में हम लोग नहीं देखा, बाद में अंदर से आया वो लोग ऐसा खांक में लेके, बाद में एक लड़की ऐसा ऐसा देख रहा था, एक लड़की खांक में था उसका, बाद में उधर फेंक के हम लोग में उधर से भाग के गया नीचे में। बाद में वो लोग क्या किया, क्या लेके आया बोला, मैं लकड़ी लेके आया बोला, लकड़ी लेके आया बोला। बाद में दिखा बोला मैं तुमको नहीं, मैं तेरा पाए पट्टा में बोला। बाद में वो लोग भाग गया, बाद में मैं घर उधर जाके लेके आया, लेके लड़की था वो। बाद में ऐसा भाग गया, मैं पीछे इतना नहीं देखा उसको, मैं ऐसा देखने को गया, बाद में वो लोग भाग गए। पुलिसांनी खंय प्रकरणाचो योग्य तपास करतले म्हूण आश्वासन दिलां। अजून पासून कसलोच क्लू मेळना, सो आतां सरान आमकां एश्युरन्स दिला स्केच काडटले आनी तरी पूण आमी तांचेर आश्वासनाचेर रावता। आमचे स्टॅच्यू चोरून व्हेल्ल्यो त्यो तांणी अबांडन केल्यो मध्य वाटेर आनी त्यो आमकां मेळ्ळ्यो, रिकवर जाल्यो। तुमकां कशें कळ्ळें जालां? आमकां इगोचे फाटल्यान एक व्हडलो बंगलो आसा, थंयसर एक मेड आसा, ताणें तांकां पळयल्लें आपल्या घरांत सावन काम करता आसतना, आनी फायनली तांच्या दोनयान जेन्ना दाखयलें तांकां ती कितें घेवन वेतात म्हणून ते धांवन आयले, विचार केलो तेन्ना ताणें म्हणलें लांकडां व्हत्ता आनी अशें केलें, पांय ताचे पडलें, सांगो नाका अशें म्हणलें आनी ती पोवन गेलीं। दोन स्टॅच्यू व्हेले, एक आमची आवर लेडी ऑफ रोजरी चर्च, आवर लेडी ऑफ रोजरी स्टॅच्यू मेन जी पेट्रन आमची आसा ती सायडीच्या फेस्त जाल्या उपरांत ती भितर घालतात एका म्हयन्यान कशी पुरसांव काडून, ती स्टॅच्यू काडलेली तांणी, आनी एक दुसरी मेन ऑल्टराची सायडीची एक स्टॅच्यू काडून व्हेल्ली। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस।